2016 ते 19च्या पर्यटन शॅक धोरणात कळंगूट दर्यादेगेवेले शॅक कमी करचे म्हणून कळंगूटचो रुबन फ्रँको म्हणटा तो हायकोर्टात गेला. कळंगूट कांदोळे मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येतात. ताका लागून पर्यटकांक दर्यादेगेचेर भोवंक शॅकाची आडखळ जाता. सारको पांय घालूंक मेळना. नव्यान सर्वे करून शॅकांचो आंकडो देंवोवंक कितें करूं येता तें पळोवचें म्हूण ऑथॉरिटींक निर्देश दिवंक ही याचिका. प्रतिवाद्यांची बाजू आयकुचे पयलीं हायकोर्टान ताकतिकेन अंतरीम थाकाय दिवची म्हूण याचिकादाराची फिर्याद. कळंगूट कांदोळे आनीक शॅक येवंक जायना म्हूण पर्यटन खात्याक खंय निर्देश दिवचे. हायकोर्टान केस 22 नोव्हेंबराक दवरल्या. तो मेरेन पर्यटन संचालका कडच्यान हायकोर्टान हे याचिकेचेर एफिडेवीट मागल्या. The High Court has directed Director of Tourism to provide names of those shack owners to the petitioner who can be affected by the relief sought for. The High Court has also granted liberty to the petitioner to amend the petition and add those shack owners' name as respondents. With video journalist Tukaram Marathe, Mukesh Kumar for Prudent.